सत्तरींतल्या नानोडेच्या IRB कॅम्पाच्या वाठारांत आयिल्ल्या 11 फुटाच्या किंग कोब्राक धरपाक सर्पमित्र विशाल शिरोडकाराक येस आयले. उपरांत वाळपय खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण वाटायिल्ल्या किंग कोब्राक सुरक्षीतरित्या रानांत व्हरून सोडलो. हवामान बदलाक सध्या सोरोप भायर सरतात देखून लोकांनी सादूर रावचे अशी शिटकावणी सर्पमित्र विशाल शिरोडकारान दिली. उजो पालोवपी दळाचे वतीन डॉन बॉस्को शाळेंत ल्हान भुरग्यां खातीर फायर सर्व्हिस आनी फायर फायटिंग बद्दल जागृताये खातीर पेंटिंग कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्ले. 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय अग्निशामक दीस आशिल्ल्यान ही सर्त आयोजीत केल्ली. चित्रकलेच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक फायर फायटिंग बद्दल जागृताय जावची हो ह्या स्पर्धे फाटलो मुखेल हेत आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी रुपेश सावंतान सांगले. आयतारा केपेची कावरेपिल्ला ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा खण वेवसायाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. कावरे वाठारांतल्या जांबली दादागा दोंगराचेर खण वेवसाय सुरू जावपाचो आसा. हो खण वेवसाय सुरू जालो जाल्यार जैव विविधतायेचेर तशेंच लोकांचेर ताचो व्हड परिणाम जातलो. देखून आयज जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी खण वेवसाय सुरू करपाक विरोध केलो. ते खातीर थळाव्या लोकांच्या विरोधा उपरांत पंचायतीन दोंगराचेर खण वेवसाय सुरू करपाक दिवचे ना असो थाराव पास केलो. दोंगरार खण वेवसाय सुरू केलो जाल्यार कावेर पिल्ला वाठारांत आशिल्ल्या देवस्थानाचेर परिणाम जातलो. तशेंच दोंगरार आशिल्ली जैव विविधताय कांय थळाव्या लोकांच्यो काजी बागायती उद्ध्वस्त जातल्यो. देखून खण वेवसाय सुरू करचो न्हय अशें आवाहन समाज कल्याण आनी सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें. म्हापशेचे आदले नगरपालिके लागसार आशिल्ल्या लॉरेन्स एन्क्लेव्ह ह्या इमारतीचें काम घटमूट नाशिल्ल्यान स्लॅब कोसळ्ळो. इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळो. ह्या अपघातांत 4-5 कामगार जखमी जाले. जखमी जाल्ल्या कामगारांक उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. तशेंच हे घडणुकेक लागून म्हापसा बस स्टँड ते म्हापसा कोर्ट सर्कल मेरेनच्या रस्त्यार येरादारीची कोंडी जाल्ल्या कारणान प्रवाशांक व्हड प्रमाणांत त्रास सोंसचे पडटा. पर्यटन खात्यान सोबितीकरण केल्ल्या उपरांत दोना पावला जेट्टी बरी चकचकीत जाल्या खरी, मात दोना आनी पावलाचो पुतळो सध्या बाबत परिस्थितीन आसा. हाचे वयल्यान पर्यटन खातें अशा थळांचे नांवा पुरतेच सोबितीकरण करता अशें दिसून येता. जेट्टी चकचकीत आहा मात पुतळो मोडूंक आयिल्ल्या परिस्थितीत हाची वस्तुस्थिती दाखोवपी गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट. दिवचल मालांतल्या कारापूरच्या कुडप वाडो वाठारांतली शेतां पुनर्जिवीत जावपाची आस्त वाडल्या.
ते खातीर मयेचे आमदार फुडें सरल्यात। आयतारा ताणें कुडप वाड्यार थळाव्या शेतकारांची बसका घेवन शेतां पडींग पडपाची कारणां जाणून घेतली। ह्या वेळार माती संवर्धन आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। शेती वेवसायाक परत चालना मेळपा खातीर सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडपाचे उतर ताणें शेतकारांक दिलें। खावटे आनी हेर कारणांक लागून फाटल्या सुमार 22 वर्सांच्यान कुडप वाडो वाठारांतलीं शेतां पडींग आसात। म्हापशेचो आरटीआय एक्टिव्हिस्ट जवाहरलाल शेटये म्हापशाच्या बाजारांत आशिल्ल्या दुकानदारांचे तसेच नुस्तेकारांचे फुकट सामान व्हरता आनी जाप विचारल्यार फकत धमक्यो दीत आसता असो आरोप म्हापसा मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी केला। म्हापशा पुलिशेन ह्या मनशाक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी लेगीत असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी करीत म्हापसा पुलिशेन कागाळ नोंद केली। हे विशीं पुराय चौकशी केल्या उपरांत शेटयेचेर कायदेशीर चार्जशीट करपाचें आस्वासन म्हापशेचो पुलीस अधीक्षक परेश नायकान केला। उजो पालोवपी दळाचे वतीन डॉन बॉस्को शाळेंत ल्हान भुरग्यां खातीर फायर सर्व्हिस आनी फायर फायटिंग बद्दल जागृताये खातीर पेंटिंग कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें। चित्रकलेच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक फायर फायटिंग बद्दल जागृताय जावची हो ह्या स्पर्धे फाटलो मुखेल हेत आशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी रुपेश सावंतान सांगलें। मांद्रेच्या मदले मात जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर उबारलो ना जाल्यार रस्ते आडावन धरतले। थळाव्या नागरिकांक शिटकावणी दिल्या। स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्यान गाडयो स्पीडान येतात, ताका लागून हांगसर कितलेशेच अपघात जावन लोकांक हातपाय मोडून घेवन घरा बसचें पडटा। तेन्ना जाता तितल्या बेगीन हांगसर स्पीड ब्रेकर्स उबारचे अशी मागणी आल्बर्ट फर्नांडिसान केल्या। आयतारा सकाळी धुळेरांतल्या लँडमार्क सुपर मार्केटांतल्या जनरेटराक अचकीत उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान जनरेटर लासून गोबर जालो। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडून सुपर मार्केटांत आशिल्लें सगळें सामान उजो पालोवपी दळान वाटयलें। उजो लागिल्ल्यान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना। सुपर मार्केटाक कुशीक लोक वस्ती आशिल्ल्या कारणान व्हड अनर्थ जावपाचो टळो।
हर घर फायबर येवजणेंतल्यान प्रत्येक घराक इंटरनेट जोडणी करून गोंयांत डिजिटल क्रांती करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या, अशी माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. हाचे पयलीं जी इंटरनेट सेवा सरकारान सुरू केल्ली ती पोरणी जाल्या. पोरणी इंटरनेट सुविधा एका खाजगी कंपनी कडल्यान सरकारान कंत्राट करून सुरू केल्ली. मात आतां सरकार स्वताच अशी सेवा सुरू करतले. हातूंतल्यान सरकाराक येणावळ लेगीत मेळटली अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. पंदरा वर्सां फाटीं बांदिल्ल्या मांद्रे वाठारांतल्या जुनस वाड्या वयल्या गार्डनाची वायट अवतिकाय जाल्या. गार्डनांत नळ आसा पूण नळाक उदक येना. लायटी आसात पूण त्यो पेटनात. रातच्या वेळार ह्या गार्डनांत खूब आदमेरो जातात अशें थळावे सांगतात. ह्या गार्डनाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. बऱ्या गार्डनाची वायट अवतिकाय करून सोडल्या अशी कागाळ थळाव्या नागरिकांनी केल्या. थळावो आमदार जी तारुलकार, रान अधिकारी आनी सरकारान लक्ष दिवन ह्या मांद्रे जुनस वाड्यार आशिल्ल्या गार्डनाची पळोवणी करची अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी केली. सरकारान ह्या विधानसभा अधिवेशना वेळार हाडिल्लें अग्रिकल्चरल बील हें एंटी गोवन आसा आनी हें बील गोंयच्या अग्रिकल्चरल जमनी सोंपोवपा खातीर आसा अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान सरकाराचेर फोग काडलो. हें बील गोंयकारांच्या हितांचें कशें आसा आनी कशे तरेन गोंयच्या अग्रिकल्चर जमनींचो ते सांबाळ करतले हे विशीं सविस्तर म्हायती दिवची अशी मागणी ह्या वेळार मनोजान केली. दिसाचे कडकडीत वत जाल्यार रातचे कांय वाठारांनी धुकें पडटा. ह्या वातावरणांत जाल्ल्या बदलावाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. ह्या बदलत्या हवामानाक लागून लोकांक थंडी जोर येवपाचें प्रमाण वाडलां. राज्यांत कोरोनाचे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण लेगीत वाडटा. बदलत्या हवामानाक लागून आपणे स्वता भलायकेची जतनाय घेवप म्हत्वाचें आसा. गोंयांत सायबर क्रायमाचो आंकडो वाडटा. 2021 ते 2022 ह्या वर्सान सायबर क्रायमान दोबरांत वाड जाल्या. जाल्यार 2018 ते 2023 ह्या काळांत गोंयांत 133 सायबर क्रायम गोंय पुलिशेच्या क्रायम विभागा कडेन नोंद जाल्या. हातूंतल्या 45 कागाळींचेर सद्या मेरेन कारवाय जाल्या. ह्या वर्सांत आजून मेरेन 4 सायबर क्रायमांची नोंदणी जाल्या.
वाळपयच्या उजो पालोवपी दळान शेनवारा सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षकांक तशेंच पालकांक उजो पालोवपाचें प्रशिक्षण आनी माहिती दिली। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी प्रात्यक्षिकां दाखोवन तातूंत भुरग्यांनी आनी शिक्षकांनी वांटो घेतलो। उजो पालोवपी सिलिंडर कसो दळचो, ताची पीन कशी काडची, वाऱ्याचो वेग पळोवन ताचो फवारो कसो करचो अशा प्रकाराची वेगवेगळी माहिती वाळपयच्या उजो पालोवपी दळान विद्यार्थ्यांक दिली। आदलो सरकार फकत स्वताचे समाधान आनी मतां मेळोवपा खातीर कामां करतालो, पूण आमचो सरकार लोकांच्या हिता खातीर काम करता अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन विरोधी पक्षांचेर टिका केली। तो मध्य प्रदेशांत वंदे भारत ट्रेनीच्या उद्घाटना वेळार उलयतालो। तेच प्रमाण आदल्या सरकारान एकाच कुटुंबाक सगळ्यांत चड मान दिल्ल्यान देशांतल्या हेर गरीब आनी मध्यम वर्गीय कुटुंबांचेर खरपणान दुर्लक्ष केलें, जाका लागून देशाचो विकास जावपाक पावलो ना। जातूंतली एक म्हत्वाची देग म्हळ्यार रेल्वे अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें। कुडचडे शेल्डेच्या पुलाच्या बांदकामा खातीर हो पूल बंद दवरला। तो 4 एप्रिलाक उक्तो करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या। कांय जाण ह्या विशया वयल्यान बेश्टेच बोवाळ करून थळाव्यांची दिशाभूल करतात अशें निलेशान ह्या वेळार म्हणलां। खंयचोय विशय चाळून घालून म्हज्या आड राजकारण करपाक कांय जाणांक आवडटा असो तोमणो लेगीत काब्रालान ह्या वेळार मारलो। मडगांव जाल्ल्या गोवा सरस 2023 हातूंत 3 ते 8 वर्सांच्या वेशभूषा सर्तींत सत्तरींतले सावी सचिन गावस हाणें मादय बचाव संबंदी केल्ल्या आपल्या मोगाळ उतरांनी सगळ्यांची मनां जिखली। ह्या सर्तींत वट्ट 68 माणकुल्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। तातूंत फकत 5 वर्सां पिरायेच्या सावीन मादय विशीं केल्ल्या भाशणांतल्यान ताका पयलें इनाम फावो जालें। हाचे पयलीं सावी वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटेकार जाल्ले आसा। मार्च 2023 वर्सा गोयची जीएसटी वसुली 515 कोटी रुपया इतकी आसा। मार्च 2022 वर्सा राज्यात जीएसटी वसूल केल्ल्या परस 33.33% चड आसा, जो 386 कोटी रुपया आशिल्लो। राष्ट्रीय पावण्यार मार्च 2023 वर्सा एकठांय जाल्ली एकूण जीएसटी येणावळ 1,60,122 कोटी आसून तातूंतली सीजीएसटी 29,546 कोटी, एसजीएसटी 36,314 कोटी, आयजीएसटी 82,907 कोटी आसा। चौथे खेपे चालू आर्थीक वर्सा जीएसटी चालीक लायल्या उपरांत एकूण जीएसटी वसुली 1.5 लाख कोटींचो आंकडो हुपून दुसरी सगळ्यांत चड वसुली नोंद जाल्या।
मडगांवांत कार्निवल आनी शिगम्या खातीर होली स्पिरीट चर्च आनी नगरपालिके लागसार आशिल्ले ट्रॅफिक बॅरियर्स काडिल्ले ते परतून त्याच जाग्यार घालचे अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हांणी केल्या। हे बॅरियर्स नाशिल्ल्यान येरादारीची कोळणी जावपाक सुरवात जाल्या तशेंच अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या अशें सावियोन ह्या वेळार सांगलें। राहुल गांधीन अदानीच्या विशया वयल्यान केल्ल्या विधानाचेर केंद्राचो भाजप सरकार भियेला असो आरोप काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी तशेंच फुडाऱ्यांनी केला। राहुल गांधीच्या अपात्रताये आड शेनवारा काँग्रेसीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी आमदारांनी तशेंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी म्हापशेच्या राहुल गांधी सर्कला कडेन संकल्प सत्याग्रह आंदोलन केले। हाथ से हाथ हम जोडेंगे, नफरत को हम तोडेंगे अशो घोषणा दीत ताणें भाजप सरकाराचो निषेध केलो। आई म्हळ्यार आवयन आपल्या भुरग्यां खातीर केल्ले दरेक गजाली फाटल्यान मोग आसता अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें उक्तायलां। दिवचलची एक जाणटी प्रभावती कडकडे हांच्या माय स गोवन डिलायट्स ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। दोतोर शेटये आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकी पुस्तकाचे प्रकाशन केल्या उपरांत दोतोर शेटये उलयतालो। दिवचलच्या हिराबाई सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक आल्फोन्सो परेरा, विन्सेंट रामोस, दोतोर शेखर साळकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यांत प्रभावती कडकडे हांच्या सयत आल्फोन्सो परेरा हांचो सन्मान केलो। टॅक्सी खरेदी करपा खातीर प्रलंबीत सबसिडी जारी करपाच्या दिकेन आम आदमी पक्षाचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगसान मांडिल्ल्या खाजगी थारावाक व्हड आस्वासन दिवन टॅक्सी चालकांच्या समर्थनान उखलिल्ल्या सकारात्मक पावलां खातीर बाणावलीचो आमदार वेन्झी आनी थळाव्या टॅक्सी चालकांनी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोचे उपकार आटयले। टॅक्सीकारां खातीर ही एक खूब खोशयेची गजाल आसा आनी हेच तरेन आमकां लोकांच्या बऱ्या खातीर वावुरपाक आवडटलें अशें वेन्झीन ह्या वेळार म्हणलें। कुडचड्यार जावपी भलायकी शिबिराचो दर एका कुडचडकारान लाभ घेवचो अशें आवाहन कुडचडेचो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान केलां। 5 एप्रिल ते 15 मे मेरेन जावपी ह्या 40 दिसांच्या भलायकी शिबिरांत जांकां कोणाक रजिस्ट्रेशन फी परवडपाना तांची जबाबदारी आपूण घेवपाक तयार आसा अशें काब्रालान ह्या वेळार सांगलें। हे भलायकी शिबीर घेवपी दोतोर हरीश ढगे हाणें गोडेमूत आनी डिप्रेशनाचे दुयेंती सगळ्यांत चड गोंयांत आसात अशें विधान लेगीत ह्या वेळार केलें।